इंटेलिजन्स मे बी आर्टिफिशियल करप्शन आसा हितून करप्शन आसा चालू आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले जाला आणि लास्ट 3 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला याचो उत्तर आमकां कित्याक मेळना याचो उत्तर कित्याक मेळना स्पीकर सर बारा तारा न्हू आमी सारखे उत्तर करता कन्फ्युजन करपाक क्रिएट स्पीकर सर करपाक ना स्पीकर सर एक मिनिट ताणें प्रश्न घालून सांगता सब्जेक्ट आशिल्लो टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट पयलो प्रश्न ताणें विचारलो सेकंड विचारलो थर्ड विचारलो बरो आसा चवथो ताणें विचारलो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आमी येस सर म्हणलो पांचवो प्रश्न कितें विचारता स्पीकर सर तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारता सो पूर्ण डिपार्टमेंट एक प्रश्न विचारता आनी एक प्रश्न घालपाक जाय आशिल्लो ताज्या खातीर 37 समज ताणें काडले सब क्लॉज 11 इट शॅल नॉट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रायवल वेग ऑर मिनिंगलेस मॅटर्स हे सोड नॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ टू मेनी डिटेल्स स्पीकर सर वो रिप्लाय समज हांव असो करपाक लागलो तुका कितली उत्तरां एक प्रश्नान जाय तूं आनी एक प्रश्न घाल स्पीकर सर टू मेनी आणि 3 इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचार पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंटर मिनिस्टर हायड करपाक सोदता स्पीकर सर टू मेनी डिटेल्स कितें आसा हांगा 2 पेजी दिल्या टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट द हाय एंड टुरिस्ट वो प्रश्न ह्या उत्तर स्पीकर सर ना स्पीकर सर हे करप्शन आसा हे 400 बीसी आसा हांगा स्पीकर सर पैसे स्पीकर सर 400 बीसी कितें 400 स्पीकर सर हांव ते करता 400 बीसी इंटेलिजन्स तुम्ही ताज हॉटेल दिला आर्टिफिशियल तुम्ही टुरिझमाचो जागो ताज हॉटेलाक इज आर्टिफिशियल तुम्ही नॅचरल प्रोजेक्ट पेंडिंग दवरला पर्सनल एजेंडा आसा स्पीकर सर पर्सनल एजेंडा आसा हांव एलेज करता स्पीकर सर स्कॅम आसा व्हडले तेका लागून ते दिना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गोंयांत कितले जाले दिवपाक कितें जालें तुमकां कोण दिना रे दिया मरे डिटेल दिया मरे रूल कित्याक मेन्शन करता डिटेल दिया स्पीकर सर वो व्हडलो स्कॅम आसा स्पीकर सर वो स्कॅम आसा व्हडलो कितें स्कॅम सर कितें 400 बीसी आणि हेच ना 3 वर्सांची डिटेल दिवपाक कितें जाला 3 वर्सांची डिटेल स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला परम दौरून लायक स्पीकर सर केवली भाषा असेंब्ली न्हय डेकोरम कळना लोकांनी परत शीट आन्सर करपाक तुम्ही हे स्पीकर सर सपोर्ट करपाक तुम्ही हे सपोर्ट करपाक न्हू मंत्री न्हू हांवें रूल 37 आमी 3 वर्सांचो डेटा मारला 10 वर्साचो 15 वर्साचो डेटा मारला इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलप केला कितें जाला हे डेटा दिवपाक कितें जाता मिनिस्टर उत्तर दियात पॉइंट ऑफ ऑर्डर माझ्या म्हणण्यात ताका स्पेसिफीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारपाचें आसा ताका स्पेसिफीक खंयचो प्रोजेक्ट कोणाक कित्याक दिलो हे विचारपाचें आसा स्पेसिफीक जाल्ला ऐकून घ्या त्यांनी स्पेसिफीक विचारचे खंयसरूय त्यांनी कितेंय डायरेक्ट एखादो प्रश्न विचारून होल टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर जर विचारतलो म्हटलं आसत आणि ते आन्सर जर तो मंत्र्या कडल्यान एक्सपेक्ट करता आसत जाल्यार ताका ते मेळचे ना स्पीकर सर स्पेसिफीक जाय जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक त्यांनी ना स्पीकर सर आमी बाकीचे स्पीकर सर सपोर्ट करता स्कॅमाक सपोर्ट करता मंत्री स्पीकर सर हे तुम्ही समज आसा ब्रेक डाउन दिवपाक कितें जाता हांगा सगळे लोक पळयता गोंयची जनता पळयता हो ब्रेक डाउन दिवपाक कितें जाता अरे लोक पळयतना तथ्य विचार मरे प्रश्न विचार स्कॅम आसा तुम्ही डिटेल दी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल दिया तुम्ही तुका दिवपाक कितें जाला डिटेल इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तू मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो टुरिझमाचो गोंयकारांचो जागो लिजावट कसो केलो तुम्ही अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसतले स्कॅम हे सर ते आउट जातले म्हणून आयज लिपोवन दवरता हो मिनिस्टर हे आउट जातले म्हणून लिपोवन दवरता मिनिस्टरान क्लियर कट दिवपाक जाय स्पीकर सर ओल्ड गोवा गेल्लो मॉल आपण ऑपोज करतो तेका लागून तुका युटर्न पहिले वाचचे पडटा मॉल करतलो तेका एम्युनिटीज करतलो फाटी सरतो हांगा सवय जाले स्पीकर सर गेल्लो वाचा घेवपाची फाटी सरतो पडलो फाटी सरतो पडलो ओल्ड गोवा गेल्लो म्हणून हांव ओल्ड गोवा गेल्लो म्हणून कित्याक फाटी काडले तर बफर झोनाल कित्याक फाटी काडले स्पीकर सर हो उत्तर स्पीकर सर तुवें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा गोंयचे जनतेचो अवधाची डिसिजन मेकिंग करत स्पीकर सर उत्तर हे रॉंग मेळ्ळा स्पीकर सर स्पीकर उलयताना तरी वगैरे स्पीकर सर मात उत्तर अरे स्पीकर आणि स्पीड बस मारे पडलो तो उभो रावन तू बसपाक जाय स्पीकर सर ना स्पीकर सर म्हाका एक रुलींग युरी राव तुम्ही एक रुलींग दिया तुमकां मान्य आसा ना तुमकां मान्य आसा तितलें सांग हांव बसता सर तुमकां स्पीकर सर तुमकां हे मान्य आसा तुमकां हे मान्य आसा तुम्ही सांगा मान्य आसा रुलींग दिया हांव बसता
अरे तुम्ही मान्य आसा म्हणून रुलींग दिया तू एकटो कोण येता तू आमचे म्हणणें आयकना मंत्र्याचे म्हणणें आयकना तुम्ही रुलींग Continuous उलयत आसता. तुम्ही म्हाका रुलींग दिया हो जो रूल मेन्शन केला तेंच्यांनी 37 अंडर तुमकां मान्य आसा हांव बसता ना स्पीकर सर हे स्कॅम आसा स्पीकर तुम्ही बिकॉज स्कॅम असेल दाखोनी स्कॅम 420 कितें उलयता ही परेश भाशा बोरकार. रस्त्यावयली भाशा रस्त्यार उलयन सांग प्रश्न Because rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Sir, Minister प्रश्न असा tourism plan to attract high-end tourists. तू उत्तर मागता with upgradation of tourism infrastructure. म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट एक क्वेश्चन दिऊ. एक तुमका प्रश्न तुझो प्रश्न नो बिकॉज सर आज माझे तोंडाय नाही का माझे अरे दोतोरूय ना रे बाबा आना स्पीकर सर व्हॉट दी ऑनरेबल अरे तू मजेच ऐकना हांव सांगला तू ऐकून घे तू कंटिन्युअस उलयत आसता एक हावजाची डेकोरम डिसिप्लिन आसा तू मेंटेनच करिना Yes. Speaker स्पीकर sir, सर Yuri, 1 minute, please. Speaker sir, I assume I'm one of the senior members of this August Senior House. most. And I appeal to all my colleagues, let us maintain the decorum of this house. I think day by day, we are slipping somewhere. स्पीकर सर I therefore appeal, it's a personal appeal, let us maintain the decorum of this house and not bring this down to a bazaar. स्पीकर सर जे पण मंत्री सांगता नाउ पेशाव, why जागा is बस. this why is the decorum not अगर तू maintained? बस ना और Because sir, पहिले शांतपणे तू बाहेर काढ ड्रोन काउंटेन जो जाप दिला जाग्यावर तू बस. the answer now tourism and hospitality industry is the only industry today that is working okay आता speaker sir I'm speaking with some responsibility and my observation you don't observe as if it is opposition to everything that we say even we want the tourism to flourish but speaker sir why are our foreign tourists turning back they are not coming in the volume that they were coming to the state high ending the high spending tourists pade hai who visit for leisure and entertainment do not prefer Goa. Why I am saying that, Speaker sir? Aj, Jenna, this question, jo Bab Viresh Baban je sangla, basically it was a very simple question. Under 37, Speaker sir, आज तिसरे पुसा or rule kan question पॉइल दिसा जाले गेलते असेंब्लीत जाले आमकां जेन्ना तुमी आन्सर जेन्ना when it is admitted answer जोरी तर सारखे मेळ्ळे and 37 has 22 provisos to it. Now under that disguise, see he's asked about high-end spending tourists. It is your duty, Speaker sir, whatever has been asked, the question of his was whether new touristic landmarks are identified and developed and the amount spent on upgradation of the tourism. This is definitely linked to the high-end tourists wanting to come to the state. How can this be different? Art and culture is different. Speaker sir, 37 are under. Maka dista aaj jo misuse jata. The Honorable Law Minister also needs to understand that we are not getting answers properly. If we are not getting answers, we were allowed to ask for 5 years. Viresh Borkar has asked for 3 years. However, Speaker sir, coming back instructively, I want to ask the Honorable Tourism Minister that does the airport by leta hai log. Aaj under C form registration matter, you have seen your answer during 23 to 24. There is no record of you of the amount of foreign tourists coming. But C form registration at the FRRRO today is compulsory. You get data. Why are you hiding that data? Why I'm saying hiding? You have not provided. Last time Vijay Sardesai also raised this and his reply 6 months back also shows that you had no data. But now every hotel registers this as soon as they come. Now, Speaker sir, what I want to ask the Honorable Minister is, does the ministry... विरोधी पक्ष नेते प्रश्न विचारतात. Does the ministry have any mechanism to give feedback for the efficacy of the public Yes. spending? Ami public Prashna spending. विचारतात. Question is that, Speaker sir, spending on different forms of marketing, promotion. How does your ministry, very pointed, Ron Bab, very pointed, how does the ministry assess that the utility and the impact of this promotional spending? Ata, you've given your data of country-wise only till 22. So how is your department working about feedback and response to road shows and international exhibition? I'm asking this because anyone who does business, because as a business model, they will definitely would like to give feedback. This is not known to us. What is the feedback?
this is public spending that has been spent. And you need to recalibrate and redesign and work whether it is working. So you don't have the numbers. Where is the feedback? And C formachery. So what is your thing? Next question, how much you spent, Yes, I yes. can tell you. In crores of rupees has been spent on these road trips and road shows. स्पीकर सर जे बाब युरीन प्रश्न काढला तो साहजिक आसा that we need to work together on this particular topic. डेटा कसो येतलो आणि डेटा कसो आसा तो पहिल्याच प्रश्नाक बाब गिरीश बोरकाराक हांवें रिप्लाय दिली. हाव द रिप्लाय विल स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ द डेटा. इन द मीन टायम स्पीकर सर आमची गोवा टुरिझम बोर्ड which has equal number of representatives from the trade and industry experts, chaired by the Honorable Chief Minister, under which empowered committee, which has marketing and PR म्हणून एक आसा, ताज्या अंडर मिटिंग जाता. तातूंत इंडस्ट्रीचे लोक, which is TTAG जावं बाकीचे जावं representatives, share their thoughts of how we need to program ourselves. तातूंत स्पीकर सर एक आमी पळयतात की फॉरेन एक्सपेंडिचर हाय स्पेंडिंग कंट्रीज खंयच्यो. फॉर एक्झाम्पल हांवें समज एक डॉक्युमेंट काडलो जाल्यार वी कम टू नो that Qatar has been identified as the highest traveler in terms of the money spent abroad. एक कटारी स्पीकर सर हॉलिडे करता आसतना जवळ जवळ $11,770 मोडटा. डेटा सांगता. अशें टोटल डेटा समज पळयलो जाल्यार वी रियलायज वेर आवर कनेक्टिविटी इज डिरेक्टली देर अँड नॉन कनेक्टिविटी इज देर. आम्ही स्पीकर सर 2024 आणि 2023 आणि कंपेअर केलं 2019 पोस्ट कोविड स्पीकर सर जेन्ना आम्ही वी आर रिपोजिशनिंग आवर सेल्फ इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी गो अँड टेल वेर विच वर्टिकल्स वी आर इन टू नॉट ओनली सन सँड अँड सी म्हणून रिप्रेझेंट करता आसतना स्पीकर सर सगळे ट्रेड शोजा बरोबर को एक्झिबिटर्स नाल्यार आमचे ट्रेडा बरोबर आसपी लोकांक आमी बरोबर एकदा व्हरता सुद्दां जी आमी प्रथा सुरू आतां केल्या जे इंडस्ट्रीच्या लोकांक सुद्दां आमी बरोबर व्हरतात to talk about Goa in different verticals. Sometimes secretaries of those particular departments are taken to talk. Exposition where Ami Bello, the person who was in charge of exposition, so he could promote exposition at London. Speaker sir, Ami samaj 11 exhibitions केली 2019 आणि international road shows केले जाल्यार 2024 we have dropped down to 5 international exhibitions which were prominently WTM, London, ATM, Dubai, ITB, Berlin, and दोन which are very important for the trade to go and showcase our products. The trade B2B धंदो करता. International road shows, we boiled down from 6 in 2019 to 2 Because, in 2024. I'll just intervene. Let me complete. I'm just asking you the feedback. Very simple. Let me complete. Let me complete. Speaker sir, let me complete me. Let me complete. Allow me to speak. Allow me to speak. Just be very specific. I will give 3 examples. पोलंडाचे टुरिस्ट येना आशिल्ले स्पीकर सर. पोलंडाचे रोड शोक गेले. थंय एंटर म्हणून एअरवेज आसा तांचे कडेन टाय अप केलो ट्रेड उलयली बाकीचे उलयली आतां पर्यंत 26 फ्लायटी पोलंडच्यान आयल्यो स्पीकर सर एज ऑन डेट दीस इयर. दुसरी स्पीकर सर उझबेक गेले आमी. उझबेकिस्तान ती स्मिता आनंद स्मिता पाटील म्हणून ती एम्बेसेडर आसा. आज स्पीकर सर अंडर प्रायम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव्ह every consul general, every ambassador proactively is promoting the country and the state. One is Chalo India, under which 5 non-residents of an Indian diaspora friend are being given free visas to come into India. And दुसरे आम्ही हांगा देखो अपना देश म्हणून आम्ही आमचे प्रमोशन करता स्पीकर सर. हे करता आसतना कझाकिस्तान गेले. कझाकिस्तान फ्लायट चालू केल्यो. उझबेक केले. उझबेकान पहिले चार्टर धाडल्यो आता शेड्यूल फ्लायट सुरू केल्यो. Because sir, एक मिनिट स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. ही तो आपल्या उलयता जावचे ना. Specific inside on your thing. आता आम्ही जेन्ना UAE वता when we are talking about our data. US also is a long haul market but they are in the first 4 of travelers as far as Goa is concerned and second the least of the country in terms of the travelers traveling into India. Yes, okay. Indian market speaker sir वारंवार 40-41% वाढ जावलेली आसा. आमकां challenges आसा. Because Star question number 2. Because sir, to Goa. Challenges आसा speaker sir आमचे local issues which we are sitting with honorable CCM with our don't have people data to sort out. 2022. पण हाच्या खातीर collectively करचें पडटलें. अरे speaker sir, हांगा म्हाका मेन आसा ताका जितली खंत आसा तितली आमकां आसा क्वालिटी टुरिस्ट हाडपाक who contribute to the economy आणि ताच्या खातीर जेन्ना आमी इन कॉन्सर्ट इंडस्ट्री वता तुका समज इनपुट्स आसा अवश्य Speaker sir, Star question number 2. Speaker sir, तू न्हू तो
2 Eltanague no. Eltanague 3. Speaker sir, 1 minute विजय एकूण जाता. Speaker sir, एक क्वेश्चन कितने वेळ चलवता मंत्रीन जे आन्सर दिला. एक स्टार Speaker क्वेश्चन sir, टू श्री जो- एल्टन डिकोस्टा Speaker sir, Elton 2 ना. तेगे 3 Speaker sir, मंत्रीन जो उत्तर दिला 2022 the data that you have, the data from 2022-23 you don't have. 3 Now, on what are you basically getting this? no. I'll give you an information. You have said that people have gone abroad on Yes, whatever Jennifer trip. Mansurat. They have even not Start gone to the question Indian two. embassy. जेनिफर They have मंचर not even gone to the Indian embassy when they have gone on Speaker some sir, trips. I I will ask give you a it to you. question. See, I may be permitted to ask Yes. question 2A. no स्टार क्वेश्चन नंबर 2 Are Speaker sir, Jennifer Mansurat, yes. Answer as per loaded on Yes. the legislative slide. Sir, you no start. no Speaker sir, I've got, ask your question ask your question Speaker sir, Jennifer I've Mansurat. got very specific replies to my questions and I'm very satisfied with the replies. I would just like the Honorable Minister to clarify on 2 points. Yeah. In my question, the present state of conversion of existing overhead LT lines to underground cabling in Talegaon constituency, the reply I've got was out of total of 61.47 kilometers overhead line, 37.34 kilometers of conversion of the overhead LT lines to underground is still pending. I would just like the Honorable Minister to give me a time frame as to when the balance work will be completed. स्वाती माहिती म्हाका सांगपाक गर्व आसा की साधारण 61 किलोमिटरांतले आमी 37 किलोमिटर काम LT अंडरग्राउंड कंप्लीट केले. हांवें कित्याक म्हटलां कारण 1965 ते 70 हाजे भितर हे ओवरहेड कंडक्टर्स आशिल्ले आनी हे ओवरहेड कंडक्टर भाऊसाहेब बांदोडकरान घातिल्ले आनी हे सगळे ब्रिटल जाल्ले आनी हे ब्रिटल जाल्ले कारणान सगळो म्हणजे आमी करोड हो शब्द वापरता पूण हांगा ब्रिटल पिठो जाता आनी त्या खातीर जो लोड आसता ते वायरी लोड घेना आनी त्या खातीर सगळें जेन्ना हें काम चालू केलें तें आतां फक्त 24 किलोमिटर काम उरलां. तातूंतले जवळ जवळ 3 किलोमिटराचें काम टेंडरींग हातूंत चालू आसा 24तलें आनी तिणें जी 2 लॅटरां आमकां केल्ली स्पेशली डेटेड 1/7/2024 आनी 31/1/2025 ही जी लॅटरां तिणें केल्ली तातूंत तिणें 3 कडेन एक्स्ट्रा इमिजिएट घे म्हणून सांगलां. तें अंदूच्या वर्सा आमी कंप्लीट करता आनी त्या शिवाय जे पंचायत उरल्या तालिगांवची पंचायत काही वार्ड उरल्या त्या खातीर 3, 4, 5 आनी 6 अशे मुखार वता. Speaker sir, 3 works of Talegaon in the tendering process. Yeah. What is the estimated time for this process to be completed? That is the works in Dando, Keone and Nagali. I think we have already tendered one work, which we will be issuing work order in the month of April or first week of April, and remaining 2, I will see that the end of the April we will issue the work order, because it is very small work, 1,76, 1.93, 1.8, and 1.92. Speaker sir, I would just request the Honorable Minister to expedite all the works in Talegaon constituency as soon as possible. Thank you, Speaker sir. yes start question 3 say Elton Nicholson say Rialemo Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 3B. 3 yes In fact, this could have been clubbed. It's almost the same. Speaker sir, as Viresh Baban Sangla, we are totally dependent upon tourism. Anik, the same thing, figures have not been given properly. Speaker sir, I just want to be very specific. That time a foreign trips hai, okay, and every foreign trips, it is almost minimum 1 crore per trip. What I want to say is that these foreign trips,
are these foreign trips are really for Goan tourism, or here there are free trips. आमगे हो मिनिस्टर हो गव्हर्मेंट आले कोण सन इन लॉज या तांकां एजंट्स आय तांकां हे तांकां जस्ट भोंवपा खातीर ओ कितें बरें जावपा खातीर गोंयचे पासून बरें जावपा खातीर ओ जस्ट स्पेंडिंग ऑफ crores of rupees of government funds. Speaker sir, what I want to say, in the financial year from 2019 till 2023, we have spent 40 crores, almost 10 crores per annum we have spent from government funds. Okay. Ata, these foreign trips, what you all have done, I want to be very specific and directly to a question is that my first supplementary question is that these foreign trips, what we have given is through tender process, nomination basis or post facto. This all over trips last 4 years jale the आता. प्रश्न किती Tender process, it is nomination basis or post facto दिली आहे तुम्ही. सर ताजो पहिलो प्रश्न आशिल्लो पार्टिसिपेशन इन त्यांना तेगे आन्सर दिले वेलकम ना 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 ताणी घाला न्ही स्पेसिफिक दिता मरे आता 2 मिनिटां फास्ट सोंपयता तूं मागीर प्रश्न फुडलो विचार स्पीकर सर पार्टिसिपेटिंग इन इव्हेंट्स आणि रोड शोज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट prominently at the trade events WTM London, ITB Berlin, where the whole world is there. It is not only about positioning and talking about what it is. त्या जाग्याचेर आमचे स्पीकर सर with embassies, consul generals, airlines, तशेंच different governments and different ministry कडेन आमच्यो मिटिंगो जाता. I have not been traveling more than 2 events maybe which are really required when I need to be there. Otherwise, because a secretary or director goes there to ensure this part is there. हांव आनी विजय स्पीकर सर ऑपोजिशनान आसतनाच काडपी लोक ही जंकेट्स म्हणून ते जंकेट्साचें रेकॉग्निशन करून खंय तुटी आसा त्यो कमी करून वी आर एन्श्योरिंग दॅट कंप्लायन्स एंड फॉलो अप ऑफ दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट्स टेक्स प्लेस तातूंतल्यानूच नवे मार्केट्स इमर्ज जातले अशें जावंक शकना स्पीकर सर की आमी नवे नवे गोश्टी करता त्यो तांकां खबरूच ना उझबेकाक खबरूच ना दॅट वी वर वॉट वी वेर टील दे न्यू वॉट इट इज सो ताच्या खातीर स्पीकर सर एक म्हण कितें आसा ती मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसने Speaker sir, मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसी ने नहीं देखा सो गोय तशें जावंक शकना गोय हेज टू शो एंड पोजिशन अवरसेल्फ सेकंडली स्पीकर सर ताणें टॉपिक काडल्या तुजो प्रश्न दुसरो कितें आशिल्लो ना दुसरो न्हू पहिल्याचेर सांग म्हाका you have not answered my question. आन्सरींग सांग Yeah, you answer that. टेंडर Tender process or nomination of post facto. एवरी वी हॅव एम्पॅनल एजन्सीज इन ए कॅटेगरी आणि बी कॅटेगरी आमी एप्रिलान स्पीकर सर सगळो आमी वर्साचो कॅलेंडर लास्ट इयरूय घालो जी फेस्टिविटीज करतले जे इव्हेंट्स करतले जे रोड शोज पार्टिसिपेट जातले जे आमी हाका ट्रेड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट जातले हेच जेन्ना आमी एप्रिलान घालता स्पीकर सर ज्यो प्रायर रोखडो एप्रुवल मेळटात त्यो आमी इमिजिएटली प्रायर एप्रुवल जाता विच इज अ प्रॉपर टेंडर प्रोसेस कॅरीड आउट विदिन द एम्पॅनल्ड एजन्सीज देर इज नो नॉमिनेशन बेसिस नंबर 1 नंबर 2 स्पीकर सर पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल कम्स वेन आता म्हजो मे म्हयन्यान समज स्पीकर सर आमकां आतां ATM दुबय आसा वोट ऑफ अकाउंट आज पास जातलो वोट ऑफ अकाउंट जातकच समज ती फायल त्या टायमार आमची पास जाली ना त्या टायमार ATM कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ माय फायल जाल्यार त्या टायमार आमी कन्करन्स घेता गव्हर्मेंटाचो सीएमाचो एंड वी गो फॉर दॅट इव्हेंट एंड देन प्लेस इट फॉर पोस्ट फॅक्टो सो दॅट प्रेझेन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट कॅनॉट बी रुल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल मॅटर्स जेन्ना पोस्ट फॅक्टो येता जेन्ना तिसरो ताणें कितें म्हणलो नॉमिनेशन बेसिस काय ना स्पीकर सर दिस आर द 3 पोस्ट फॅक्टो टू US. Post facto to USA. That trip was post facto. Post facto to USA. New York. Post facto to US was the board. You have Was in tune with the Prime Minister's visit. So आम्ही केल्लो लास्ट टाइम विजयान विचारलो तोच उत्तर दे आम्ही US वचून आशिल्ले तो बिल बोर्डाचो तो पोस्ट फॅक्टो तो So you meant to say that याला post facto दिता because of what you are saying? कित्या लागून पोस्ट फॅक्टो दिलो ते नीरे तो म्हणटा US आम्ही गेल्ले का गेल्ले US वचून USA मागीर पयला तुका US वचून म्हणटा ताका हांव तो US म्हणटा पोस्ट फॅक्टो घेतला म्हणून वॉज रिगार्डेड द बिल बोर्ड एडवर्टिजमेंट विच वी डीड ड्युरिंग द प्रायम मिनिस्टर्स विजिट तो विचारता तो पोस्ट फॅक्टो उरिल्ले सगळे प्रायर एप्रुवल आसा एनेक्चर Times Square. देर इज अ बिल बोर्ड बट एनेक्चर चेक कर सगळे प्रायर एप्रुवल आसतले Okay, Speaker sir, then you all went to US, MX ही वचूना US No, तुगे मुनीस रे. मुनीस गेलो कोण वचूना US अरे 1 crore 97 lakhs 31,878 rupees have been spent there. कळना तुका and this also was this is once what you have given post facto दिलो आमी आता you all are spending so much there.
See, now to get a visa from USA is, US visa is very difficult. After spending all this, have you all seen what is the thing for our Indians to get this visa? There are something, whatever, just for the sake of spending, all spending it. सर दोन बाजू आसा US विजाचो इश्यू आसा जाल्यार इट इज स्टील इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज which is within a good bilateral ties with Trump आणि आमचो प्रायम मिनिस्टर holding good relation. So तो विषय ना. USाचो विजाचो इश्यू आसा is for students who are wanting to go there for studies to make a career. थंय तांचे they are going to work on those visas, which is what they are talking about, not implemented. दुसरे स्पीकर सर, US is the second highest country, again I'm repeating, in terms of footfalls in the country, and fourth highest in the state of Goa, in spite of being a long haul. टाइम स्क्वेअर जर आम्ही ऍड घाल्लो स्पीकर सर दिसाक जवळ 4 लाख फुटफॉल्स ऑफ पीपल हू वॉक देयर 4 लाख पीपल डेटा एनालिटिक्स ऑफ US अँड जवळ म्हाका दिसता 20,000 काय 2 लाख गाडयो आणि 2 व्हिलर्स थंयच्यान वता. त्या टाइम स्क्वेअरार जेन्ना प्रधानमंत्री थंय गेल्लो त्या टायमार गोंयचे कितें आमी आसा 30 सेकंड रील वॉज कंटिन्युअसली प्लेड फॉर दोज टेन्युअर वेन ही वॉज देर. Okay. दॅट इज द टाइम बिलबोर्ड वॉज बुक आणि Now let me give you one simple this to government has spent 1,76,38,333 rupees held event held in Portugal. आणि त्या टायमार 2021 खाली 3 मनीस येयला तुगेल्या बेस्ड ऑन ए रिप्लाय. सो एक मनीस पोर्चुगलाक इव्हेंट हेल्ड केला. एनेक्शर खंयचे एनेक्शर विच वन I'll place it on the table. नाही म्हाका एनेक्शर दिवं लेट मी रिफर एक तिगू जाण मनीस दाखोय जाय तुगेले. सो एक मनीस आमकां 50 आनी 8 लाखा पडटा. खंयचो रे I'll give it to you. हांव दित तुका मंत्रीक हांव करेक्ट करपाक सोदतां. आतां मंत्रीन आन्सर दिला मंत्रीन की आपूण दोनूपुसा गेलमो आनी कोण मोर मचाय शोर आनी कित उलयला. आतां हो मंत्री हिंगा आसतना जायत उलयतालो हो सोपुसा गेला अकाउंट दिता नेक्स्ट इयर. Speaker sir, you have gone to, I was not naming it, 6 events. Speaker sir, twice in Dubai, London, once in Uzbekistan, one in Portugal. This is as per your reply. in 3 years No, you said I have gone दोन पुसाक. आता तू Per year 2 events, Speaker sir. मोराबाशी उठताय. अरे तू sir. मुडालो मोर मचाय शो. वर्साक समज 6 इव्हेंट ना तू आता मुडालो आपण वर्साक दोन समज पुसाक गेलो. तू वर्साक समज 6 इव्हेंट हांव 2 इव्हेंटाक गेला आम सांगला पर इयर तुझे सारखे आसा इंटू 3 to 6 years 6 36,99,563 rupees point 37 paise. This is what 36,99,563. कितें टॉपिक कितें No, this you have gone 6 times. This is what I'm trying to say. Now, in 3 years no, you said 2 times. अरे Before 2 this- times per year रे Per year म्हाका per year. कन्फ्युजन हाव स्पीकर सर डेटा दिला हांव 2 फाटी वचू का 6 फाटी वचू ताका जस्टिफिकेशन मेळटकर जालें न्ही दोन पुसा गेल म्हणटालो. स्पीकर सर क्वेश्चन आहा हांव ताका फक्त एकूच सांगतालो की ताचो प्रश्न कसो आशिल्लो स्पीकर सर Speaker sir. स्पेसिफीक आशिल्लो हांगा मंत्री कितल्या फाटी केला हो ताचो प्रश्न आशिल्लो हांगा तो सोपुसा गेला. सप्लो सी म्हणून ताका मंत्री कितल्या फाटी केला ताका सांगलें See, I have no problems of you going. The problem is what, Speaker sir? You are going to see, Speaker sir, Annexure 3. Look at Annexure 3. Annexure Now, Annexure 3 states that one Sean Mendes, OST to Tourism Minister, look at it very carefully, खंयची पेज has travelled from Lisbon to Portugal from 1st to 5th March. पेज Page number 7. And again in Berlin from 7th to 9th March. Look at that, okay? Then Dubai from 1st to 4th May 2023 on page 8. Then Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris from 18th April to 26th April on page 8. Again he traveled to London from 6th to 8th November 2023. London from 5th to 7th November 2024 on page 10. Ike. Ana, Speaker sir, the details, open that, the details of his travel to Moscow, Dubai, Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris has not been given. Check. Speaker sir, anta tugelo OST gela, anta when you see, Speaker sir, what is the reason for you keeping this blank? Just look at your annexure. Sir. You have kept your annexure blank. खंयचो एनेक्शर ब्लँक दवरला Speaker sir, go to page 8 of your annexure. या व्हॉट इज ब्लँक Speaker sir, anta inga, if you look स्पीकर सर at
the road shows, second column चोय, cost. Vincent Graphics म्हणून त्याक दिला. हो particular Sir. he has paid. हो Blank प्रश्न किती आहा? लास्ट टाइम बाप कालुशानूय विचारिल्लो आणि तेन्ना हांवें उत्तर No, I'm not saying why. No. Has government paid for him? Gavernment will pay for it, no? No. Will pay of events in 22 and 23. Yes, sir. You have left it blank. Speaker sir, let me complete. शॉन मेंडिस म्हजो OSD टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याचो शॉन मेंडिस अरे ते म्हणा राव रे ते बरें रे, ते शॉन खबर आहा. मेंडिस ताणें नाव घेतला नाव घेवंक जायनाशिल्लें OSD म्हणिल्लें बरें आशिल्लें Speaker sir. I'm just asking because why? Speaker sir, It is let me shown complete. Sean Mendes' travel. Wherever minister travels. तेजेर expenses दाखवेल नाही. Speaker कित्याक sir. दाखवेल नाही? एक मंत्री एक सर ना सांगता ताका उत्तर कळ्ळें म्हाका प्रश्न कळ्ळो स्पीकर सर प्रश्न कळ्ळो योग्य आसा आतां उत्तर दिता उत्तर दे. स्पीकर सर मंत्री जेन्ना ट्रॅव्हल करता अ कॉम्पिटंट OSD with qualification match to meet up at a country level we have taken here in Goa म्हजो OSD म्हणून तो पगाराक रावना गोंयकार भुरगो ताका पॅशन गोंयचें आसा आनी गोंया बरोबर Speaker sir, करता passion लेट मी म्हणून कंप्लीट amount कित्याक स्पीकर सर दाखयला? OSD केला and it is justified to what he performs. I would like to tell this very clearly on the floor of the house. ताजी जेन्ना बिलां ऑलरेडी सेटल जावना तो अमाउंट हांगा येवना फाल्यां बिलां सेटल जाली की ती 22 amount settle झालं नाही 22, 23 जावना बिल झालं नाही जावना अरे, अशें amount- अशें स्पीकर सर दिस इज शॉकिंग 22 sir. वर्सां 2 वर्सां होऊन बिल सेटल झालं नाही टोटल अमाउंट Yes, sir. ब्लँक अमाउंट हा चेक नो व्हाय हॅव यू लेफ्ट दिस ब्लँक्स फिल इन द सर ब्लँक्स हांव 2014 समज गेलो 5 ते 7 मार्च 2024 सेक्रेटरी आमचो ट्रॅव्हल केले तोय ब्लँक आसा पेज नंबर 11 तोय ब्लँक आसा तो सेक्रेटरीचे ब्लँक कित्याक दवरला ताजे सेटल जावना म्हणून म्हाका मेन्शन ना ज्या दिसा सेटल जातलो हांगा मेन्शन सेटल केलं नाही कित्याक स्पीकर केलं सर नाही? अरे WTM लंडन बरे सेक्रेटरी ट्रॅव्हल किती वर्सां एक्सपेन्सिस नॉट नील डजंट मीन नील Opposition leader, प्रश्न आसा. opposition leader, Uri Alimau. Opposition leader, Uri Alimau. for 2 years some political clearance issues what political clearance issues what आशिल्ले political clearance is political clearance issues from मागीर which आयले. political party political clearance म्हणजे हे पहिले सर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज जेन्ना आसता जेन्ना ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हली करता तेन्ना वी आर एन्श्युरिंग दॅट वी आर गोईंग बाय लॉ आमी समज सेटल केलें ना जाल्यार सेटल करून ना म्हणून घालें तो सेक्रेटरी आसूं जाल्यार OSD आसूं त्या दिसा पे जातले रिफ्लेक्ट जातले सरकार पे करता पे करतले मिनिस्टर के ओएसडी के बिल पास है नहीं ओएसडी के बिल पास है नहीं हाँ तू गेले आमगे आमगे केस तो मागीर कसं आमगे जायना जाल्यार आमगे केस जातली फुडलो प्रश्न घे तुजो. प्रश्न साधो मंत्री गिरीश बोरकार. आफ्टर स्पेंडिंग so Opposition much leader of उलयनाका crores पाहिजे. बरं, Speaker बसूया. sir minister after spending so much of crores इतली कोट्यो Elton Dicosta. from Mr. government Elton Dicosta. त्याचं फायद कितें जावपा जायो Mr. Elton Dicosta. फायद कितें जाता आफ्टर स्पेंडिंग Elton Dicosta. बसून घ्या. प्रश्न घ्या. ओके क्या घाल बाबा उलय वेंजी उलय बरं, तुझो प्रश्न घाल तुझो. ना ते आन्सर दिल ना आन्सर मातशें दी आन्सर दिल ना 2 वर्सां पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल कंपल्शन Because sir, any particular proposal which goes where you have to travel abroad, you need 2 clearances. One is state clearance, one is MEA clearance. MEA clearance सुद्धा येतगर मागीर परत स्टेटाक जेन्ना फायनान्स घालता तांचे क्वेरीज असतात ते क्वेरीज रिप्लाय करता सेटल जाता सो वी आर नॉट हशिंग और रशिंग जेन्ना सेटल जातले पे जातले मेन्शन जातलो सो हांगा आमी जो पेमेंट करू ना तो येऊ ना माइक ऑन कर रे घे, तुझो प्रश्न घे. वेंजी. वेंजी वेगस. हांव स्पेसिफीक इन जाता म्हाका सुचपाय नाका हांवें तुगे एनेक्स्चर वनाचेर बिकॉज सर वी हॅव सीन फ्यू कंट्रीज स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज आहाय बेल्जियम आयलँड हॉलंडा एनी अदर कंट्रीज वेर वी हॅव सीन दॅट देर इज अ डिक्लायन इन टुरिस्ट फॉल आय ओनली वॉन्ट टू आस्क यू स्पेसिफीक थिंग्स फर्स्ट थिंग 4 वस्त विचारता हॅव यू डन इट इन द पास्ट डू यू इंटेंड टू डू इट इन द फ्युचर इफ नॉट why don't you consider? First thing, have you taken feedback and what do we need to improve for Scandinavian countries, these other countries where it is showing in 21 and 22 that zero footfall aha? Have you taken their feedback? What Goa needs to do to bring them back? These are all rich tourists. Second thing, do they have issues with direct charter flights, visa issues? If yes, have you asked them these issues? What is your plan in the future? Third,
Have you considered to put Goa tourism small offices in all these countries to promote tourism? In the past, yes. In the future, are you going to do that? And the last one is, where safety and infrastructure is concerned, have you analyzed what do they need where infrastructure is concerned? Because I come from a constituency where we are full of beaches. 24% of the coastline comes from the Benaulim constituency. Beach patrols is missing. Public facilities is missing. Emergency services is missing. This is what I would want if I would go as a tourist to any foreign destination. I feel they would also want the same. Have Goa already done these services in all our beaches for them? If you tell me, have you done it in the past? Do you plan to do it in the future? If no, could you implement this? 3 वस्तूचे question. सर वेन्झीन जो प्रश्न विचारला इज फॉरवर्ड थिंकींग आणि त्या टायमार स्पीकर सर वी आर ऑल्सो थिंकींग फॉरवर्ड तेन्ना फाटली जेन्ना आमी डेटा काडटा आणि वी रियलायज देर बीन 2019-20 ट्रेंड चेंज जाला आज विजिटरांचो ट्रेंड चेंज जाला कंट्रीजचो ट्रेंड चेंज जाला ट्रॅव्हलांचो ट्रेंड चेंज जाला त्या खातीर आमकां त्या प्रमाणे चेंज करचें पडटा ओदोबा बिरेश विचारतालो ताका तेच सांगिल्लें वी हॅव गोयन फ्रॉम गोवा बिचीज आसाच वी आर गोईंग गोवा बियॉन्ड बीचीज अँड पुटिंग आवर थिंग्स अक्रॉस आज स्पीकर सर गोवा टुरिझम ग्लोबल आउटरीच कसो वाडोवप विथ द प्रेझन्स इन इमर्जिंग मार्केट्स हो सुरवात केला आमी एक आज स्पीकर सर एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम काडपाचो प्रयत्न आसा आमचो जी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम विल बी ओनली टू दोज कंपनीज ऑर दोज कंट्रीज which are emerging and high spend tourist नॉर्मलांक न्हय स्पीकर सर तिसरो आसा वी आर ट्रायंग टू एनहान्स द टुरिझम सेक्टर थ्रू डायरेक्ट फ्लायट कनेक्टिविटी आमचे कडेन 2 एअरपोर्ट आसा चार्टर फ्लायट्स येतात वी नीड FTAs मोर टू कम इन स्पीकर सर आनी ताज्या खातीर आमी फाटीं अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आमची खंत सांगली दॅट वी नीड टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपन स्काय पॉलिसी नाल्यार पॉयंट ऑफ कॉल to make Goa as a hub to promote tourism for those countries which are emerging. Third, Speaker sir, e-visa reforms पयर we are thankful to the honorable Pradhan Mantri आमचो जाणे आज e-visa facilities करपा खातीर स्ट्रीमलाइन करून बजेटान अनाउंस केले वी आर वर्किंग along with the center as double engine सरकार we are taking support from them in creating new infrastructure whether कालची प्रसाद उलयले challenge destination asu bakiche new infrastructure for the tourists who are coming which also includes wayside amenities which also includes improvement in your coastline facilities novi beach cleaning agency already ghali no beach safety atun ami technology adopt kelya so we are changing speaker sir your suggestions are most welcome wenzik actually आज विचारला पण तो आपले सजेशन सदांच फोन मारता आणि सांगता हे करना काय म्हणून ताणे पयर कुत्र्याचो विशय काडिल्लो मुख्यमंत्र्याक सांगला इमिजिएटली आमी एक मीटिंग घेवया विच विल बी हेल्ड पोस्ट दीस विच विल एड्रेस all the issues which are concerning not as tourism department but as an industry kidak there are issues of stray cattle there are issues of dogs there are issues of touts which have to be addressed and for that because it's a collective responsibility under honorable CM that all secretaries all directors and concerned ministers sit along with CM solve the issue and I would request honorable CM जाय पडटाल्यार coastal MLAs वेंजी सारकेले आसा तांकां इन्वाइट करचे तांचे इनपुट्स घेवचे आणि कितें आसा ते शेवटी वी हॅव टू ऑल 40 वर्क टुगेदर फॉर टुरिझम Minister, please. इनपुट्स आसा ते we have एक to request तुका can you start this process of asking feedback for improvement from the countries I'm talking about rich countries Scandinavian countries पयस मोडपी countries हो feedback कमेस करपा आणि ते feedback तेजेर तुज्यान प्लॅन करपा आता इतले कर तू I think you will win this situation this is how it works पॉइंट नोटेड ताजे कडेन आनी उलोवन कितें आसा ताजे घेता आनी करता बरें the second thing what I wanted to know is now the political compulsion म्हणले न्हू हेजी मातशी clarity दी what was the political compulsion that It's you not mentioned political compulsion speaker sir please explain Give the us a political clarity on compulsion. what was your political ताका सांगला compulsion. political clearance Political connection. clearance थंय करप आणि हांगाच्यान क्लियर डबल इंजिन चलना जाले सो एक कन्वर्जन जायना मरे आता अरे कंपल्शन कन्वर्जन काय काली म्हणले अजा कन्वर्ट जावपा आहे Tomorrow headline will be Compulsion OSP or to conversion? tourism minister didn't get clearance. So what is the compulsion when you all are saying double engine sarkar what's the political compulsion तुमचा झाला एक चेंज करत पडलो स्पीकर सर स्पीकर सर मागी discipline ना म्हणटा स्पीकर सर थंय मागी there is no discipline नाल्यार कितें हे आसता तेन्ना सीएमाक रिक्वेस्ट केला ताणे What is येवचे the political compulsion? एलओपी 2 वर्सांनी आज आप काय रिक्वेस्ट करता political ताणे येवचे टू नो व्हॉट वी डू देयर प्रश्नकाल हांगा सोंपता स्पीकर सर म्हाका एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट करात एक मिनिट statement करात. हांव पयलीं जाय म्हणून कितें तें
आता जे डिस्कशन Because is he the legislative affairs minister? Every No, time he anyone stands, can. every time he stands, sir. let the legislative assembly minister point. Every time he stands, because sir. of point of order, let the chief minister take it out or the legislative affairs minister. Every idea. time utta. How for what? Why are you going to take it? Point of order. आमच्या बसून बसून आता. बरोबर आहे माननीय मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करा तुम्ही. एक मिनिट. सर दोन गोष्टी हांगा जाल्यो सभागृहात डिस्कशन करता आसतना क्वेशनाचेर टुरिजमाचेर आमी सगळे गोष्टी आयकल्या तातूंत दोन वर्ड जे आसा करप्शन आनी 420 हे काडपाक जाय. Because corruption is not an unparliamentary Let me word. work. You cannot Let take me it out. work. Corruption is not an unparliamentary setting. Let What me was the complete. setting? Let me complete. Mikey, Let what was me the complete. setting? You cannot take it out. It is not unparliamentary. You cannot expand words that is not unparliamentary. Hoy, ऐका सांगता ताणे Gospalai. ना Gospalai. अच्छा ऐका तरी म्हणजे Gospalai. स्पीकर सर डिसिप्लिन होया ते सांग डिसिप्लिन होया Oh, mother, corruption is not an unparliamentary word. दोन मिनिट. रूल पळयले स्पीकर सर हांवें सगळे रूल पळयल्या ऑनरेबल मेंबर तोंड पाट आसा ऑनरेबल मेंबर डोंट वरी ऑनरेबल मेंबर तुम्ही कितें उलयता आन्सर एलओपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात. एलओपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हणून मुद्दामून करता. द हॉनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज indeed passed an order in suo motu PIL number 3 of 2024 dated 6th March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. Thank you, Speaker. गिरावासी जी तारुलकर. The attention of the House is drawn to the Jirovar ताजे दी. Yes. कंटेन्शियस इश्यूज येनात. हांव जेन्ना वोट ऑन अकाउंट पास करतलो सगळें भायर काडटलो एक एकल्याचें. Speaker हांव sir. पयलींच तुमकां सांगता लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी तुमच्या कानान घालता काय कितें करता म्हाका खबर ना. 0 आवर मेन्शन्स जर जंय स्टेट लॉस जाता तिजोर एक फूर पडला आमच्यान रेज करूंक मेळना जाल्यार तुमी कितें चोरपाक हांगा आयल्या. Speaker sir, तो जे सांगता पळय न्ही चोरपाक बुडो ताका पयलीं पळोवपाक करप्शन सेक्रेटरी झिरो आवर कितें झिरो आवर तू तो ओपन करून पळय न्ही झिरो आवर खंय दिवता दिलो तुका ओपन करून आमी कशें करता कितें दिला हांव कितें पिसो जाला उगीच उबो रावला हांगा आजी जी तारुलकर. कितें उलयता तूं दिवंक ना म्हणून तू वचून सांग कोणाक सांगता तूं तू झिरो आवर दिवंक ना म्हणून घेता तेच्या कशें हातान दितात ते काय ऑनलायन दितात ती अपलोडच करू ना नीट. हांव कन्नास उगी उबो रावता दिवकूय ना म्हाका पिशाक लागला कितें उलयता तुमी तू दिवकूय ना आनी अपलोडूय करूं नाका मरे. अपडेट केला ते कालच्यान करीत आहा तू अपलोड केला तर दाखय आनी पळय. जी तारुलकर. एक तर पर्सनली दिवपाक जाय तेन्ना जाल्यार अपलोड करपाक जाय. पर्सनली कोण दिना पर्सनली कोण दिना अपलोड केला जाल्यार दाखोवपाक जाय Paperless सेक्रेटरी. दिला रे ते कॉपी ना सांग तशें. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the identification made for swimming zone in village of Arambol and Morjim. एकूच मिनिट स्पीकर सर माझे एकूच म्हणणें आसा अपलोड केला ते अपलोड जाला काय ना ते पयलीं व्हेरीफाय करचें. डायरेक्टली त्यांनी सेक्रेटरी लेजिस्लेचराक ब्लेम करचें न्ही. म्हजें स्पश्ट म्हणणें अपलोड जाला यू व्हेरीफाय म्हणजे प्लीज तू व्हेरीफाय कर. स्पीकर सर सेक्रेटरी लेजिस्लेचराक हांवें हाजे पयलीं ब्लेम केल्लें आयकलां तुवें. न्हू म्हाजेच म्हणणें तू अपलोड जाला काय ना ते पळय. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. तुझे झिरो आवर मोशन अजूनही ना जाल्यार तू सबमिट कर पण अपलोडूच जावंक ना ते खंयचे दितले. बरं हांव मेन्शन करते इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेन्शन. रायटिंगान बरें आनी 0 आवर मेन्शन जे करता पळय यू ते तुका दिवपाक गरज ना
यू कॅन रिक्वेस्ट टू द स्पीकर आपले अपलोड जावंक ना आपूण मेन्शन करता मेन्शन कर अपलोड जावं ना न्ही हांवें अपलोड केला ते जावंक ना न्ही ना जावंक ना जाल्यार आय विल मेन्शन इट यू अलाव मी तशें सांग म्हणून हांवें तिचे कडच्यान मेसेज धाडिल्ली यू कॅन रिक्वेस्ट तू वांगडा चोर आणि हे ते कित्याक ना करता? ना येत ना म्हळ्यार कितें झाले जावं न्ही म्हणटा तो जी दारुणकर उबो रावला Speaker sir, the attention of the house is drawn to the identification made for swimming zone in village of Arambol and Morjim in Mandre constituency. The floating equipment placed on the site obstruct the traditional fishermen for fishing. Speaker sir, ते floaters घातल्यात हालींच 15 दीस पयलीं आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगलां नुस्तेकार ते रापण करा तांकां रापण मारपाक मेळना आनी खूब प्रॉब्लम्स जातात सगळे आख्खे पंचायतीन सुद्दां ऑब्जेक्शन घेतलां सो रिक्वेस्ट करता आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक की बेगिना बेगीन ते फ्लोटर्स काडचे टुरिझम मिनिस्टर ते फ्लोटर्स काडनाले मेळचे ना नुस्तें फोन आनी मारूं नाका नुस्तेकाका स्पीकर सर ताणें जो विशय घेतला गोंयभर सगळ्या एरियांनी सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट म्हणून तांकां जो झोन ते स्विमींग करता थंय वॉटर स्पोर्ट जावचे न्ही बाकीचे जावचे न्ही म्हणून ताजे खातीर स्विमींग झोन्स डिमार्केट करपाक घेतल्या नाल्यार एक्सिडेंट जातात म्हणून तातूंत हो विशय जेन्ना मोरजे पावले ताजे साजीक आसा ते रामपणकार आसा ते ओडटात ते आमी गेले तेन्ना तुजे फेस्ताक पळयल्ले आसा आमी जीत बाबाक ऑलरेडी सांगलां डिपार्टमेंट ताजे कडेन उलोवन ताका कशें जाय विथ अ बॅलन्स ऑफ स्विमींग झोन खंय ते 10-20 मिटर करपाक जाय रामपण खंय ओडटाले तांकां रामपणकारांक कशें करपाक जाय ट्रेडिशनल आमचे फिशरमॅन गोंयकार आसा तांकां ते ताकाच बसून सॉर्ट आउट करून दिवनी पूण स्विमींग झोन्स थंय डिमार्केट करून दिवचे पडटले नाल्यार सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट ऑल्सो उलटे बेगीन कर तुझ्या Season cover जाय दिलो. स्पीकर सर ताणें फाल्यां आपोवन हांवें already- मनीस वतल्यान करतले already submit केला मेळपा जाय थंय ऑलरेडी सबमीट केला नोट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे Speaker sir, the attention of the House is drawn to this urgent need of the people from Bicholim as the monsoon season is approaching. It is imperative to take proactive measures to mitigate flooding risk in Bicholim and Nanoda by prioritizing the desilting of river and rivulets in the region. Over the past year, slate accumulation, vegetation and clogged waterways have exacerbated flooding, causing severe damage to home, agriculture and infrastructure. To prevent recurrence, I urge the department to conduct a thorough survey of critical river stretch, rivulets and drainage channel in Bicholim and Nanoda, expedite desilting to restore the natural flow capacity of river and rivulet, remove unwanted vegetation obstructing water flow, also strengthen embankment and reinforce vulnerable areas. Timely action will safeguard lives, property and livelihood while reducing the economic burden of flood damage. We request WRD, local municipal bodies and the district management department to take immediate steps and allocate necessary and appropriate resources for this urgent task. The steps government intend to take and also the time it will take to complete all such activities for the prevention of flood in Bicholim. येस श्रीमती दिराय लोगो Fear and anxiety in the minds of fishermen from Shapora and surrounding villages that the Shapora jetty is in a very bad condition and part of it has already collapsed. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Sir, dredging करूंक ना आणि जेटी आमची पार्ट मोडली तू म्हाका फकत डेट सांग आमच्या इनॉग्रेशनाचे नोटेड म्हणून नाका श्री केदार नायक हे जेटी ऑलरेडी एका DPR सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला आणि एज पॉसिबल 5 येयले किंवा इमिजिएट स्टार्ट करता येस Speaker sir, the attention of the House is drawn with regards to the commencement of 33 kV underground cabling work, which leads to the excavation of road from Saligam substation to Saligam-Kalangut border and further on. Before excavation of roads, the work order of reinstatement of road should be issued. During the last monsoon, similar work of laying of water resources department raw water pipeline was laid. And as the roads were not reinstated before monsoon, the entire stretch of the road was washed away as it is on the slope. Several serious accidents occurred and many people had to face hardship. The road also leads to Pilen IDC and waste management plant, and there is a flow of heavy vehicles to both the places. I urge the government to take necessary steps
before commencement of laying of cables and make sure that reinstatement of roads is done before the monsoon. Otherwise, it will lead to similar conditions as last monsoon. Roads were washed out, causing serious accidents and paralyzed the movement of heavy vehicles going to IDC and waste management plant. Speaker sir, मातशे हे लास्ट टायम जालां अशें ह्या फावटी जावचें न्ही. सो जी वर्क ऑर्डर आसा रोड परते रिइन्स्टेट करपाचे ते एक्सकवेशन जावच्या पयलीं दिवपाचें. स्पिकर सर 2 पिलेन IDC आनी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हांगा ह्या रोडार येता. सो हेवी व्हेकल्स वता आसतना तो टोटल रोड जो आसा पॅरलायज जातलो, which will lead to loss to government also and private sector. Yes. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कन्सर्न आमदारांनी जर कॉर्डिनेशन करीत न्ही जाल्यार ही गजाल बरी सुटावी जावपाक शकता. त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन त्यांनी कॉर्डिनेट करप गरजेचें आसा. म्हणून हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तूं कॉर्डिनेट कर अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स. नाल्यार म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता, म्हणजे खंयच्याय प्रोजेक्टाच्या बाबतींत कॉर्डिनेट जर केलें जाल्यार ते खूब बऱ्या पद्दतीन स्ट्रीमलायन जातलें. सर आमचे टेंडर फेजींग पावला, सो फक्त डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशनाची गरज आसता. सो ते तांकां हांव करून दिता, बट तूं एकदां तांकां एकदां पे कर. थँक्यू सर. Yeah. There's a fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz due to the exorbitant increase in tax in Santa Cruz village panchayat. Because sir, Santa Cruz panchayat increase झालेल्या tax इतली वाडयल्या almost 900 above 900% आणि अशें जावंक कारण ना कित्याक सायडीच्या पंचायतीक 100 रुपया येता आणि हे पंचायतीक 1400 येता 100 आहा जाल्यार. आनी हावस ट्रान्सफर करतलो जाल्यार 25,000 धरलेली आहा.